हॅलो हाय नमस्ते नमस्कार यूथ ऑफ GSB ऑडियन्स हांकां GSB व्यापार कार्यक्रमात स्वागत. तुमकां प्रतिपटी हांव सांगता आसता आमगे समाजाचे प्रत्येक कडेन आसच व्यापारांतू व्यवहार खर्चांतू भारी बुद्धंत म्हणल विषय तुमकां पुरो जनाक गोतस. तसले एक व्यवहार उत्तम द मैंगलोर स्नैक स्टोर म्हणले कोडियाल अंत आरंभ जाला. ओशन परला लगी अशे एक अंगडींतू आरंभ जालेलें हें स्नॅक स्टोर कशें आसा हेच आमी भितर वचून पळोवया. आता मी उत्तम द मैंगलोर स्नॅक स्टोरा भितर आयल्याचे अनिता प्रभुमाई मेगलोटसाची कार्यक्रम मोगान स्वागत करता. नमस्कार. एक कसं खुशी जावची म्हळ्यार बायल मनशान कसने एक आरंभ करताना ते खुशखुशीर तुम्ही हांगा सर्व करताच. आज उत्तम एक स्नॅक स्टोर तुम्ही आरंभ केलेलो आसा. कितली खुश आसा मनांत? मस्त खुश जाता म्हळ्यार मनांत लेखिला मस्त टाइम तुका कर काम जाल्यार तेंचे टाइम येवपाना. ऑलरेडी आमी तशी चिकल मॅन्युफॅक्चरिंग 25 इयर्स तितून आसा जाल्यार असं एक वर्का घरान तूं फोर एक 7 वर्का म्हणाल एक आशिशिल्ली फोर टायपार म्हणून आशिशिल्ली जाल्यार नाका एक सांग तुका स्टार्ट करूया म्हणून हें स्टार्ट करचें पडलें. कोण पुरा स्टार्ट केला प्लॅनिंग कशी जालें घरा भितर? सून तशी मस्त लायक कुक करती तिका लायक इंट्रस्ट आसा तिका आशिल्लें क्लाउड किचन फोर का म्हणाल मन आशिल्लें तशें वर्क करून आमी प्लॅन करून मागीर बामणाक फूल सपोर्ट तसं जाल्यार तांणी करायची करता फूड तुका न्हू तशीच म्हाका खंयचे विशय जाल्यार मुखार वचका प्रत्येक शिकूका. येस. आणि मैंगलोर स्नॅक स्टोर म्हणून कसं नाही आरंभ केलाय कसं पुरा आयटम हांगा मेळटा? एक्चुअली मंगळूर तूं म्हळ्यार स्पेशल आतां घरांक कर म्हळ्यार आतां परगांव तुका येताच एक स्टोरा पुरा मेळटा न्हू आतां चडती आयिल्ला निमगे घरा पळस बटेटा पळस घरांक कर असो तसले पुरो निमगिताच पण तसले एक दवर नोणचे आपे मेडी नोणचे आसता तसं पुरो निमगिताच एक कडेन अवेलेबल आसता तांकां व्हरूंक इजी आनी लायट प्रोडक्ट पळोवन सोदून घेवन आमी दवरले. आणि येताना हांवें उत्तम म्हणून पळयलें कोणाला नांव अशा पुरा बा पुत्तालकी नत्वालकी यश दवरन अशा पुरा म्हणून आलोचन केलें. तुमगेल कसं टेक उत्तम म्हणून कोण कसं नाही दवरलें नांव? उत्तम म्हळ्यार फूड तूं देवाल नांव दवरचे खातीर न्ही देवाल नांव दवर पुरान तूं ब्लेसिंग्स देवाल ब्लेसिंग जावका जाल्यार ते खाणाचे सुटेबल जावचे मेल बामणान सिलेक्शन उत्तम म्हणून उत्तम फूड मेळटा हांगा म्हणून लायक फूड मेळटा म्हणून ते आसा म्हणून. आणि प्लॅनिंग जाताना पुरा कशें आशिल्लें घरान तूं पुरो जणांक एक सजेशन दिली की कसं पुरो जालें कशें जालें? आनी हाड वता तशी खंय वचून पळोवच्याक तूं सून बामण करून वचून पुरा कडेन वचून फॅक्टरीज वचून पळोवन हे लायक आसा आनी हायजीन मेन हायजीन पळोवन प्रोडक्ट्स आमी सिलेक्ट केले. येस. आणि आमी मस्त वेळ करून तिला एक प्रोडक्ट दाखवूया आमगे ऑडियन्स रक्त आसताची पळोवया ना वय पळय. आणि उत्तम भितर आयली कूडले मस्त प्रोडक्ट्स दिसताची ह्या रॅकान कसं पुरा आसा माय मॉडर्न आसलें मॉडर्न चिप्स फेमस सिटी बेकरी ब्रेड मॅक्रोन अरविंद स्पेशल चकोली नारंग साल बन्न. ओके ओके हंगाय मस्त सकडे आयटम दिसता सर पिकल तुम्ही त्या वेळी सांगितलं वरी हे तुमगेले प्रोडक्ट मँगो पिकल खंयची पुरा पिकल्स मेळटा हांगा? मँगो मिक्सड लेमन मागीर होल मँगो मागीर एपल. ओके व्हेरी नायस व्हेरी. हे कितली वर्स दुकान करता सर पिकल पुरा? पिकल्साची 25 इयर्स चेड जाले. त्यांची बिझनेस आशिल्ली तुम्ही तुम्ही स्टार्ट केलेली तदाना ऑलरेडी मम्मान ते कोर्नर क्लास केला करू जायना म्हणून आम्ही तुम्ही टेक ओव्हर केलं. व्हेरी नाईस. आणि अपडू पप्पडू
पुरा मी हंगा करतल जे असं हा. आणि हां ಹಂಡೆ हंगे लगे आडे तो टंगा हापोळो गरा हापोळो पुरा व्हरायटीचे हपळू पपडू आणि गरे करे येस वय पडेल चिप्स ತಂಗೆಲೆ गरा करो मॉडर्न आचल एक कसं म्हणला रे विंगड विंगड अंगडी वच्ची बदलाक हंगायला रे पूरा ಐಟಮ್ ಎಕ್ಕ ಕಡೆನ ಮೇಳ್ತಾ म्हणून आमगेले कोडियालचे फेमस ब्रँड्स ಅದಕ್ಕೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಲಾತ ನೀ ಈ ಕಡೆ GRL ಆಚೆ ನನ್ನ ಕಟಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ತಂಗಿಲೆ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಈ ಕಡೆ ಕಜ್ಜುಬಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಸಚಿ आणि गोकुल आचल ಬೆಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ बारी वय ನೀ ತಕಡೆ ಪುಳಯ निप्पट चकली लाईकच प्रोडक्ट लाईक वय मेघनाचे बोटी अंगेल प्रोडक्ट येस आणि 2 महिने जल्लाय म्हणली तुम्ही रेस्पॉन्स कसे जना गेलाय लाईक असं कसं म्हणतायची आईली कुठले कसं म्हणतायची पुरा आयटम एकाकडे मिळता आणि येऊन त्यांनी म्हणा त्यांची आमचे नवीन नवीन कस्टमर्स येऊन त्यांची स्टोर पळून वर्तायची व्हेरी नाईस माहिती तवळी आम्ही उलयतना तुम्ही सांगले आईल कुडले हंगा ब्रेकफास्टाक एक व्यवस्था घरावर येतं पॅक करून म्हणून सांगून हंगा पुरा दवरला कसं पुरा आयटम मेळता हंगा खोटो खोटो पुरा तुम्ही रेडी करता की हां होममेड आयटम होममेड घरांतूच करताच आणि हंगा पुरा मी बाहेर तुकून हां समोसा आणि पनीर पफ एग पफ वेज पफ आणि सँडविच मूड शेवई ಡೈಲಿ असते ಡೈಲಿ असते नाही मूड वारा एक दिवस वारा संडे मात्र संडे मात्र बाकी दिवस इडली इडली पलाव हुंडी तसं आता आमके मेनू कशी कळता मेनू आम्ही व्हॉट्सअपवर नंबर व्हॉट्सअप नंबर आहे तुम्ही सेव्ह करून घेऊ ಡೈಲಿ मेनू पेटायची आणि हंगा येऊ की होम डिलिव्हरी कसं नाही व्यवस्था पेटायची हां लगेचला पेटायची म्हटलं रे त्यांनी येऊन वरे ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ असतं की पुरा आयटम ಸರ್ತ ಬಗ್ಗೆ साधारण जाता मागीर केलो नंगे बैसून खाऊन कामावतले तांकां इझी जाता वय करेक्ट येस आणि स्वीट आयटम्स हे असं मस्त कसं पुरा असं एक सांगायची जिलेबी मोतीचूर लाडू आणि दूध पेढा आणि काजू कतली बेसन लड्डू मिल्क मैसूर पाक 2 व्हरायटी मैसूर पाक हलवा टोटली एक पॅकेज्ड स्टोर म्हण का एक पण आयल्यार 2 बॅग आणतो आरामेर बरें पुरा सामान नो कशी आणि कशी सपोर्ट आमगेल जनांक गेले तुमकां जावं का म्हणून आमगेल ऑडियन्स एक सांगायची सगळ्यांनी येऊन एकपटी विजीट केल्यार रोजना एक अनुभव जाता कसं मेळटा कसं आम्ही तरुणांक सांगले पयस तांणी विजीट केल्यार बेस्ट बेस्ट तुम्ही केन्नाय आसता की माय या प्रोपा येता चेडू हांव येता जाल्यार चेडू ना तन्नी आसता दुवा तन्नी आसताची तन्नी आसता येस भारी खुश झालं बॅक एंड कसले असल्यार सपोर्ट येस 25 वर्सां पुढे तुम्ही पिकला हात घालून निमित्त एक्सपिरियन्स चडच येस आज हंगे येऊन आमकां मस्त खुश जालें आणि एका असल एक स्टोर जावंक आशिल्लें कोडयालाक पुरा एका कडेन मेळचे आमी विंगड विंगड अंगडीक विंगड विंगड प्रोडक्ट घेवच्या वताची GSB समाजान मस्तन बायल मनशे इतले काजेर पाविलेस गेले तांची इन्स्पिरेशन एक्चुअली करेक्ट येस आणि के लायक बिझनेस जेवो तुमकां यूथ ऑफ GSB तर्फे मी विश करता आसाची धन्यवाद उलयला खातीर थँक्यू आयच्या GSB व्यापार ह्या एपिसोडांत तूं उत्तम द मँगलोर स्नॅक स्टोराचे मस्त विशय पुरो तुम्ही पळयले भारी चंद करून तांणी विशय आमकां सांगिल्लो आसा तुमगेल सपोर्ट त्या अंगडीक जावूंक जाता आयचे एपिसोड पळोवन तुमकां मस्त खूश जावन आसतलें अशीच विंगड विंगड एपिसोड घेवन येता आसताची आयचे एपिसोड तुमकां इश्ट जाल्यार लायक शेअर कमेंट खंडीत करायचे हे एपिसोड पळयले खातीर मस्त धन्यवाद